गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जालां. जो हांव सुवांजेल 4 अध्याय 40 आनी 3 ते 50 आनी 4 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 43 to 54. थंय 2 दीस पाशर करतस जेजू भायर सरून गलिलियाक गेलो. प्रवाद्यांक आपल्या सोंत गांवांत मान ना म्हणून जेजून दाखोवन दिल्लें. तो गलिलियाक पावतस थंयच्या लोकांनी ताका स्वागत दिवन घेतलो. कारण पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वचून परबेच्या दिसांनी जेजून थंय केल्लें सगळें तांणी दाखयल्लें. अशें तो परत्यान गलिलियाच्या काना गांवाक आयलो. हांगा ताणें उदकाचो वायन केल्लो. कफरनाहूम सरकारी कामाचो एक सरदार आसलो. ताचो पूत पिडेन पडिल्लो. जेजू जुदेया तावन गलिलियाक आयला म्हणली खबर आयकून सरदार ताचे सरसी गेलो आनी ताणें कफरनाहूमांत येवन मरूंक लागीं जाल्ल्या आपल्या पुताक बरो करीचय म्हणून ताचे लागीं मागी लागलो. जेजून ताका सांगलें, खुना आनी असर्या पळयल्ले करीत तुमी सतमनचे आसावे. सरदार ताका परत लागलो, सायबा म्हज्या पुतान प्राण करच्या आदीं तूं तिक्के ये. जेजू ताका म्हणालो, वच तुजो पूत वाचतलो. जेजून सांगलें, उतार सत म्हणून तो मनीस गेलो. पूण तो वाटेर आसतनाच ताचे साकर ताका मेळोवंक आयले आनी खबर दिवन म्हणाले, तुजो पूत जिवो आसा. सरदारान ताचे लागीं विचारलें, कितल्या वरार तो सनीन जालो. तांणी जाप दिली, काल दनपारां सोडून 1 वरार तसो ताप सुटलो. तुजो पूत वाचतलो म्हूण जेजून सांगलें. तितल्याच वेळार म्हणून बापायक समजलें. अशें तो आनी ताचें सगळें घराणें जेजूक सत म्हणूंक पावलें. जुदे तावन गलिलियाक आयल्या उपरांत हें जेजून केल्लें दुसरें आसर्या. आज जेजू सरदाराच्या पुताक एक गूण करचे संगत आमच्या मुखार दवरता. एक अजाप आनी अद्भुत आमच्या मुखार दवरता. पूण ताच्या पयलें जायत्यो संगती तो सांगती आसा. प्रत्येक जावन एक प्रवाद्यांक आपल्याच गांवांत आपल्याच कुटुंबांत आपल्याच घरांत ताका मान मेळना, गौरव ना. तो पुरा नॉर्मल मनीस. देखून जेजू ताच्या गांवांत 1-2 अजापां सोडल्या कितेंच ताका करूंक जालें ना म्हणटा पवित्र पुस्तकांनी. तो दुसऱ्या गांवाक गेलो आनी परबेच्या दिसांनी जेरुसलेमांत केल्ले अजापांनी अद्भुतां पळयलो. लोक जेजूचो फाटलाव करनासलो. आज आमी आयच्या संवसारांत आमी पळयता, आयच्या काळार आमी पळयता, लोक खंय अजापांनी अद्भुतां जाता थंय मात्र लोक आसा. पयलें कितें आसलें आमी पळयलें एक 5 वर्सां पयलें या 10 वर्सां पयलें पुरा खंय देवाचें उतर परगट जातालें थंय लोक हारी येतालो. आज खंय अजापांनी अद्भुतां करता थंय हारी लोक येता. पूण रेतिऱ्यो पळय लोक ना. देवाचें उतार परगट करचे लोक ना. ते पुरा नॉर्मल सक्ती. म्हळ्यार आमकां बाचावेची वाट नाका. बाचावेची वाट खंयचे देवाचें उतार मात्र आमकां बाचावी दिता. खंयचेय इतिहास आमकां बाचावी दिना. ह्या खंयचेय विशय दुसऱ्यो आमकां बाचावी दिना. बाचावी दिता म्हळ्यार देवाचें उतर मात्र. देवाच्या उतरा मारिफात मात्र आमकां सोडवण. देवाच्या उतरा मारिफात मात्र. पूण आमकां आज कितें जाय जें आमकां फिजिकली संगती आमकां गरज. फिजिकली हिलींग जाय, फिजिकली डेलिवरन्स जाय, फिजिकली हर एका गरजांनी आमकां देवान पावोंक जाय. फिजिकली मात्र. पूण कोणी मनीस आज स्पिरिच्युअली संगत आत्मिकी संगतीचो नियाळ करिना. आमकां ह्या संवसारांत पळया, जेजून लाजराक जिवंत उठयलो. 4 दीस कुसरल्या लाजराक. पूण मागीर लाजरस मरण पावला. आज सरदाराच्या पुताक तो गूण करता. पूण मागीर तोय खंडीत जावन ताच्या इतिहासांक बरोवंक ना. पूण 20 पुताक जेजून जिवंत उठयल्ले. जायराच्या धुवेक जिवंत उठयल्ले. पूण ती मागीर मरण पावल्यान. म्हळ्यार जेजू ह्या विशयान कितें सांगता, फिजिकली कितें आसा पळय तें इम्पॉर्टंट न्ही. ताका प्रामुख्यता दिनाकात. देवाचें उतर नियाळ करतना ऑटोमॅटीक तुमकां फिजिकली हिलींग मेळटा, फिजिकली डेलिवरन्स मेळटा, फिजिकली तुमकां कितें जाय तें सगळें देव फावो करता. देखून तुमचे गमान देवाच्या उतराचेर व्हरा म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवाच्या उतराचेर तुमचें गमान दिया. देवाचें उतर आमी नियाळ करूंक शिकया. देवाचें उतर आमी वाचूंक शिकया. ताचे वरवीं जेन्ना देवाचें उतर आमी नियाळता, देवाच्या उतरान म्हळ्यार गूण अर्थ आमी समजून काडून घेता, तेन्ना आमकां खंडीत जावन चड आनी चड सकत मेळटा, बळ मेळटा.
आनी आमचे ते असले पिडा शिडा खंयची आमचे वयर जैत व्हरूंक शकना ती सगळी आमच्या जिवितान चलता गॅरंटी. पूण आमकां जाय जे आमकां कितें फिजिकली मात्र आमकां जाय जे आत्मीक तरान कितें जाय तें आमी संगती सूण सोडल्यात देखून आज आमी आत्मीक कितें जाय ताचे वयर आमच्या गमान व्हरीचे आत्मीक तरान कित्याक म्हळ्यार ही कुडी एक दीस खंडीत मरण पावता मातये पावता सारें जाता तितल्यांत ह्या कुडीक कांयच प्रामुख्यता आमी दिता प्रामुख्यता खंडीत जावन पूण आत्मीक तरान चड प्रामुख्यता दिवचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जेजू आज आमकां उगडासा काडटा. देखून जेजून हांगा एक बेजाराची गजाल सांगिल्ली आसा. कुणा आनी असरिया पळयल्ले करीत तुमी सतमंच आसावे. आज तेंत घडलां म्हाज्या भावा आनी भयणी. आज हर एकल्यांक देवा जेजूचेर सतमांत जाल्यार जेजून कांय तरी हाज्या पण अद्भुतांच्या जिवितांत घडचे. कश्ट नाकात आमकां, दूख नाका, कंत नाका, बेजाराय नाका, कंचन नाका. आमकां प्रॉस्परिटी जाय जे, समृद्धी जाय जे, तेचेर मात्र आमचो फोकस. आनी फिजिकली आमकां फिटनेस जाय जे, मेंटली आमकां करेक्ट जाय जे, हे पुरो सांगती सगळे आज लोक धांवता जाल्यार खाली आमच्या आत्मीक तरान वाडवळ जावच्या खातीर न्हय, बगार कुडीची कितें गरज आसा त्या गरजां खातीर आमी धांवच्या आज आमी पळयता. देखून आमची गत तसली जायना जावं दी. जेजूच्या तुमी जिवितांत या सस्नीक जिवितांत भागीदार जायचे जाल्यार जेजूच्या कश्टांती भागीदार जायजेत. कश्ट नातल्या शिवाय कुरीस नातल्या शिवाय जेजू ना, जेजू नातल्या शिवाय कुरीस ना. देखून कुर्साक आमकां आमच्या बायलो गुर्त तो कुरीस आनी कुर्सातावन मात्र आमकां सोडवण मेळ्ळेली. कुर्सातावन जेजूच्या कुडीक ताणें कॅर केलें ना. कूड सगळी घायली, कुडीक सगळे घाय जाले. सादारण देडशें घाय आनी ताची हाडां दिसतालीं म्हूण सांगता थोडे हिस्ट्री आमी वाचल्यार. 1750 कितें ताच्या कुडीचेर घाय आसले म्हूण सांगतात. तर इतलें पुरो आसूनी ताच्या कुडीक ताणें कॅर करूं ना. एकेदाळ ताचे कुडीचें कॅर केलें जाल्यार आज म्हाका आनी तुका सोडवण मेळ्ळी तेन्ना ताची कूड विद्रूप जावंक सोडली, ताची कूड घायोंक सोडली, ताचे कुडी तावन रगत वाळोवंक सोडलें. हर एका रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांनी म्हाका आनी तुका सुटका मेळ्ळी, म्हाका आनी तुका सोडवण मेळ्ळी. तर आमी कित्याक आज कश्ट नाका म्हूण सांगता जाल्यार खंडीत खंयी आमी सुकोवन पडल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. कश्टांत आमी सोंसणीक जाता. सोंसणीक जाल्ल्या वरवीं आमकां बरवसो मेळटा. बरवसो मेळ्ळ्या वरवीं आमचें थंय मोग उपजता. मोग उपजल्ल्या वरवीं आमी देवाचो पाटलाव करूंक शकता. देखून हर एक कश्टांक अर्थ आसा म्हाज्या भावा आनी भयणी. हांवें आनी तुवें सोंसच्या कश्ट कोणाक न्ही आतां ह्या संवसारांत हर एकल्यांक आसात कश्ट. म्हाकाय आसात, तुमकांय आसात. कश्ट नातलो मनीस एकलोय ना. पूण आमी कश्टांक एक अर्थ आसा म्हाज्या भावा आनी भयणी. आज असले कश्ट फाल्यां आसचे नात. सोम्या सांगता जियेता जाल्यार, सोम्या सांगता आमी आसां जाल्यार आमचे कश्ट एक दीस नाल्यार एक दीस हाळू जातले. आज असलें दूख फाल्यां संतोशान बदलतले. आज असले कश्ट फाल्यां आमकां ददोसकायेन बदलितले. आनी खंडीत जावन देवा सांगता रावल्यार येत संतुश्ट आमी जातले हांव येतेच प्रतिफळ दिवंक आमी शकतले हांव. देखून आत्मीक संगतींनी आमी आमचे मन व्हरया. आत्मीक संगतींनी आमी चड नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन आत्मीक संगतींनी आमी दादोशी जावं जाल्यार कुडीचे संगतींनी आमी दादोशी जातले हांव. हेंच आज आमी सोम्या कडेन मागया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले हांव बक्षिता. तशें आमचीं पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिय कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाचे माये आमा आपल्या खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.